नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार। चर खा दी मिठाक आजादी, दंडयात्रेची 75वी, सत्याग्रहाची देख सत्याग्रहांत व्हावली, मिठाचे मोल नगदी, चर खा दी मिठाक आजादी। आहूत 100,000 हुतात्मे मिठाक जागले, श्रम समर्पित इमानदारी, आता व्यक्ती स्वातंत्र्य बर्बादी, चर खा दी मिठाक आजादी। विधी विधान पूजेक देवारे सोबयले, कर्मकांडी सुवाळे स्वायत्तता बळी बोकडी, चर खा दी मिठाक आजादी। मनांतरा मतसंघर्ष अहिंसा हिंसली, धर्मत्व विरजणले, बावटे किल्लले, अधिसत्ता नमन शमन दमनादी, चर खा दी मिठाक आजादी। सविस्तर खबरादी हेडलाईन्स। 5 पालिकांचे आरक्षण रद्द, सरकाराक धपको, सगल्यो SLP भायर, हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सुप्रीम शिक्को, 10 दिसांत आरक्षण जाग्यार घालात, 30 एप्रिला आदी वेचणूक। मुख्यमंत्र्याचे बोट DMAचेर, 5 पालिकांचे वेचणुकेची परत तयारी, आदी नवो आयुक्त नेमणूक, उपरांत नवे आरक्षण, नवी अधिसुचोवणी। बीजेपीचो अध्यक्ष म्हणटा जिखतली बीजेपीच। आरक्षणाचो इश्यू केल्ल्या विरोधकांचो वाडलो नेट, बळगे, सरकाराक चारय वटेन धूप सुरू, लोकांचो पैसो कड्डितात कोर्टांनी, मुख्यमंत्र्यान खंय खुर्ची सोडची। आझादी अमृत महोत्सवाच्यो देशभर कार्यावळी, साबरमती बरोबर गोंयांतय लॉन्चिंग, 15 ऑगस्ट 2022 मेरेन 75 सप्तकां कार्यावळी, वांटेकार जायात, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्र्याचो उलो। G10 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचो आसा तसो बेगोबेग निकाल लावचो, सभापती कडच्यान व्हडलीशी अपेक्षा ना, वेळ मारूंक फिर्यादींक आपयता, काल मगो आज काँग्रेसीचो आरोप। आणि मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराची 110वी जयंती, विजनरी मुख्यमंत्र्याक राजकी मळावेल्यान आर्गां, थंयय सरकाराची खरडपट्टी। पांच पालिकांचे आरक्षण रद्द, गोंय सरकार वेंचणूक आयोगाक सुप्रीम धपको। 5 पालिकांच्या आरक्षणाविशीं हायकोर्टाच्या निकाला आड सुप्रीम कोर्टांत गेल्ल्या सावंत सरकार आनी वेंचणूक आयोगाक सुप्रीम कोर्टांत फटें। हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सुप्रीम शिक्को, 10 दिसांत आरक्षण जाग्यार घालात, 30 एप्रिला आदी वेंचणूक प्रक्रिया सोपयात, सद्याच्या वेंचणूक आयुक्ताक देंवन पूर्ण वेळ आयुक्त घालात म्हूण ऑर्द। पालिका आरक्षणाचेर सरकार आणि राज्य वेंचणूक आयोगाक सुप्रीम कोर्टान धपको दितना हायकोर्टान दिल्ल्या निकालाचेर शिक्को मारलो। पालिका आरक्षणाचेर गोंय सरकार आणि वेंचणूक आयोगान घाल्ल्यो सगळ्यो SLP भायर मारल्यो। मुरगांव, म्हापशा, मडगांव, सांगे आनी केपें पालिकेचें आरक्षण 10 दिसां भितर जाग्यार घालचें म्हूण सरकाराक निर्देशूय दिले। ह्या 5 पालिकांचे वेंचणुकेची प्रक्रिया 30 एप्रिल मेरेन सोपयात म्हणूनय कोर्टान सांगला। राज्य वेंचणूक आयुक्ताचो कायदो सचिवाक अतिरिक्त चार्ज दिला म्हूण सुप्रीम कोर्टाची सरकाराचेर बडी। आयुक्त स्वतंत्र जाय, थंय स्वतंत्र आयुक्त नेमात। हेर खंयच्याय राज्यान अशे तरेन राज्य वेंचणूक आयुक्ताक अतिरिक्त ताबो दिल्लो आसल्यार ताबडतोब तांकां देंवन थंय पूर्ण वेळ आयुक्त नेमचे म्हूण हेर राज्यांकूय सुप्रीम कोर्टाचो सोमतोच निर्देश। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मुख्यमंत्र्याचे बोट DMAचेर, पालिका संचालनालया कडेन कितेंय चूक जाल्या आसल्यार सुदारूंक लायता, निकाल मानून वेंचणूक मुखार व्हरतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा वेंचणूक निकालाचेर परिणाम खंय जावचो ना, जिखतली बीजेपीच। आता 5 पालिकांचे वेंचणुकेची परत तयारी, आदी नव्या आयुक्ताची नेमणूक, उपरांत नवें आरक्षण, नवी अधिसुचोवणी। सुप्रीम कोर्टाकडच्यान फटे पडल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याचे DMAचेर बोट, ताचे कडच्यान कितेंय चूक जाल्या आसत जाल्यार खंय सुदारूंक लायता।
तर म्हटलं आता आम्ही फुल फ्लेज दितले ॲट प्रेझेंट आता जो आहा पळय न्ही वो फुल फ्लेज दिलो वयतलो पण आता उरलेल्या ज्यो 5 आसा म्युन्सिपालिटीज तांचो प्रचार जो कंटिन्यू उरतलो तो शेड्यूल जो आशिल्लो 20 तारीख इलेक्शन जावपाचें तो शेड्यूल कंटिन्यू उरतलो उरलेलो जो कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला त्याच्या प्रमाणे फुडली डेट जी आहा ती लागतली. प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा निकालाचो मान दवरता, मात ह्या निकालाचो वेंचणुकेच्या निकालाचेर परिणाम जावचो ना. सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयाचो आमी आदर करतात, कारण लोकशाही भितर एखादें डिसिजनाक जर समजा कोर्टान जें दिल्लें आसा म्हाका दिसता आजचो जे निर्णय जालो त्याच्या हाचे प्रमाणे 30 एप्रील पर्यंत पूर्ण इलेक्शन प्रोसेस पूर्ण करपाक जाय. पण हे सगळे जरी असले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात हाचो कसलोच परिणाम आमचेर जावपाचो ना. 30 एप्रिलाचे निवडणूक जरी जाल्ले आनी जी ठरलेली डेट तेन्ना जरी जाल्ली आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जे 5 म्युन्सिपालिटीज आसात म्हापसा, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे ह्या 5 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचेच सपोर्ट केल्ले सगळे उमेदवार ते निवडून येतले. पयल्यो 7 ज्यो आसा पण हे 7 म्युन्सिपालिटी 6 म्युन्सिपालिटी एक म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार जे आसात ते पूर्णपणे त्या भागा भितर जिखून येतले. उपमुख्यमंत्री कवळेकार म्हणटा मुख्यमंत्री बदलपाचो प्रश्नूच खंय येता. कितें असं कांय नाच जालें कांय जावंक शकना आनी गव्हर्मेंट सामकी स्थिर आसा. 27 जाणांचें सरकार आसा. त्या 27 जाणां सरकार म्हळ्यार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलता. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सगळ्यांचो विश्वास आसा आनी त्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आमकां 27 जाणांनी विरोधक जे आसात तांकां सुद्दां बरोबर घेवन फुडें वयतात ते. पण तेंचे बद्दल आनी कोण क्वेश्चन मार्क येयच ना. म्हणजे दुसरी चेंज करपाचो प्रश्न येना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पालिका आरक्षणावेल्यान सरकार आणि राज्य वेंचणूक आयोगाचेर सुप्रीम कोर्टाचो धपको पडल्या उपरांत आरक्षणाचो इश्यू केल्ल्या विरोधकांचो नेट आनी बळगें वाडलें. सरकाराक 4य वटेन धूंक सुरवात जाल्या. लोकशाही जिखली म्हणून प्रतिक्रिया. सरकारान न्यायालयाचो मान दवरूंक शिकचें म्हूण सल्लो. मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडची म्हूण आवाज चडोवंक सुरू. पालिका आरक्षणाचेर सरकार आणि राज्य वेंचणूक आयोगाक सुप्रीम कोर्टात फटे पडल्या उपरांत विरोधकांनी चोपूंक सुरवात केल्या. काँग्रेस म्हणटा सरकारान हायकोर्टाच्या निकालाचो मान दवरूंक शिकचे. लोकांचो पयसो कोर्टांनी कड्डूचो न्ही. मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडिल्ली बरी. मुख्यमंत्री जेन्ना शपथ घेता तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या शपथे भितर शब्द आसता अपहोल्ड द सँटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशनाची सँटिटी अपहोल्ड करपाचें काम मुख्यमंत्र्याचें आसता. आणि in this case, as per the judgment, this government and the chief minister has failed to uphold the sanctity of democracy, and hence it does not deserve. They do not deserve to be in the ruling. So they should actually step down. The government should step down by taking the responsibility, moral as well as legal. State election commissioner, जो कोर्टान सांगता की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जालो म्हणून आणि आय कॅनॉट रिपेअर इट म्हणटा, आय कॅनॉट डू द डॅमेज कंट्रोल. कसलो स्टेट इलेक्शन कमिशनर. आमी सांगलेलें की तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करनाका म्हणून. तुमचो इगो सॅटिस्फाय करपी तुमची दादागिरी सगळी हें करपा खातीर तुमी टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज करता आनी आमकां सगळ्यांक सुप्रीम कोर्टान धाडटात. हे पयशे कोण हें करतलो? लोकांक सगळो त्रास कित्याक? तुमी जर सगळ्यांनी कायदेशीर गेल्ले जाल्यार तुमकां पयलीं हायकोर्टान तुमकां बडी मारली, आयज तुमकां परत सुप्रीम कोर्टान बडी मारली. हो लायक ना. मुख्यमंत्री आसा तो लायक ना. तेंचे जे दिल्ली बसल्याक ते कितें हें खबर ना म्हाका, ते कितें हें करता तो. उत्तराखंडाक एक मुख्यमंत्री गेल्ले आसतात, दुसरो नंबर हेजो लागता काय खबर ना. तेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान जर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरॅलिटी आसा, मुख्यमंत्र्यान 1 मिनिट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें. आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. Movin Gudino, Carlos Almeida, all has demanded, even yesterday they have demanded that the urban development minister who has been the failure and he is the main culprit who has started all this thing because to safeguard his constituency, this has happened and created a problem in the entire Goa. So he has to be first of all sacked. So Goa has set an example to the entire country wherever they don't have an independent body of election commission. So now everywhere in India, entire country, they will have to have an independent body or election commission where it will be an independent. वेंचणूक आयोगाचो आदोगाद म्हणटा वेंचणूक प्रक्रियेचीच फकाणां जाली. वेंचणूक आयुक्त हे संविधानीक स्वायत्त पद. थंय योग्य स्वतंत्र मनीस नेमूंक जाय. Entire process of elections was converted into a mockery. I'll say, though I was appearing for the State Election Commission, I have to admit, in the sense, by and large, what happens is, under the Constitution,
the powers for reservation and delimitation should be normally be vested with the State Election Commission. Many states have done it. As far as Goa government is concerned, Goa government has not done it. In case of each of these elections, the delimitation was done 5 or 6 days in advance. Thereafter, reservation was done at the last minute, and election notifications were issued. They were too hurriedly issued. Supreme Court has repeatedly said that it is a constitutional post. The office of State Election Commissioner is the same as like of Election Commission of India. They have plenary powers, they have residual powers, all the powers which are required for conducting of independent and fair elections. Now, appointment also you require a right person to be selected for this purpose. मोगोचो एकोडा आमदार सुदीन ढवळीकर म्हणटा आतां मेरेन सरकार वेंचणूक आयोगाक वापरून घेतालो. सुप्रीम कोर्टान सारको न्याय दिलो. म्हाका तरी दिसता ह्या सरकारान आनी ह्या सरकाराच्या मंत्र्यांनी इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर परत कटकट न्याय करता. हांवें आनी एकदम अशेंच म्हणून ना आनी हें खरें आहा कारण ह्या सरकारांतले काही मंत्री कितें करता हाचो ताळ तंत्र मुख्यमंत्र्याचो म्हणून तांचेर ना आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी जाता. आज तांकां दिसता प्रत्येक सत्ता ही आपल्या हातांत आसची पूण जेन्ना प्रत्येक मुख्यमंत्री आनी सरकार अशें चिंतता तेन्ना तांचे दीस घडल्या अशें हांव हांगा नमूद करतां. गोवा फॉरवर्डानूय सरकाराक धुलो. आपल्याक जाय तेच करपाची सरकाराचो तेम. सुप्रीम कोर्टान लोकांक न्याय दिलो. लोकशाही जिखली. मुख्यमंत्र्यान खुर्ची सोडिल्ली बरी. म्हाका दिसता आज खरी डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव्ह हँड्स ऑफ प्रमोद सावंत अँड हिज गव्हर्नमेंट बाय बोथ द हाय कोर्ट अँड द सुप्रीम कोर्ट. द गोवा BJP's idea of democracy is an election, a fraud of the election and cheating which has been put to an end. This is actually a victory for all goons. So the pat on the back that Pramod Sawant expected has come as a slap on the face. आता म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान रिजायनूच करपाचें न्ही ताणें पब्लीक लायफांतल्यान भायर सरपाचो. येदी व्हडली लज खंयच्याच मुखेलमंत्र्याक गोंयच्या इतिहासांत जावं ना. गोंयच्या जनतेनूच न्ही भारताच्या जनते मुखार एक ऐतिहासीक जजमेंट सुप्रीम कोर्टान दवरिल्लो आसा. जो गोंयाकूच न्ही देशभरात आतां लागू जातलो. फौजिया जजमेंट म्हूण आतां हाच्या मुखार हाका नांव दिल्लें गेल्लें वतलें. I believe this is a historic judgment wherein it should be Supreme Court has laid down certain criteria, guidelines as to how the election commission has to be appointed. He has to be an independent election commissioner. He can't be an officer of the government. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदार अपात्र देविशीं काँग्रेसीची याचिका सभापतीन बेगोबेग निकालांत काडची म्हणून प्रदेश अध्यक्ष गिरीश मागता. सभापती कडच्यान व्हडलीशी अपेक्षा ना. दिसता तो निकाल जाहीर करचो. सुप्रीम कोर्टान दिल्ली मुजत आदींच सोंपल्या. सुनावणी चल्ल्या म्हणून दाखोवंक बेठेच आमकां आपोव नाकात म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. सभापतीन काल मोगोक आज परत काँग्रेसीक आपयल्ले. रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणटकच सगळ्यांक गृहीत आशिल्लें की इमिजिएटली स्पीकर ऑर्डर पास करतलो कित्याक स्पीकरान ऑलरेडी जे सुप्रीम कोर्टाचें जे आउटर लिमीट आसा 3 म्हयन्या भितर काबार करपाचें तें ऑलरेडी स्पीकरान काबार केल्लें आसा. आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हो आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन जी आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनल जो ताका मॅन्डेट आसा तो फुलफील करपाक फेल जाल्लो आसा कंप्लिटली. आनी आमी कांयच स्पीकरा कडल्यान पॉझिटीव कांय एक्सपेक्ट करना. What we were expecting is only the order. The speaker has to dispose this petition in whichever way he wants, whether he reject our petition or he favors. But in whatever way, he has to dispose it of. He cannot keep it pending. So तो पेंडिंग दवरता इतलेच खातीर की ते आमदार जे डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात, जे इल्लिगल मर्जर केल्ले आसा तांकां तो प्रोटेक्ट करता कंप्लिटली. एंड दिस इज क्वायट एविडंट. आयज सुद्दां ताणें आपयलें आमकां. इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज, फर्टायल एक्सरसाइज टायम कंज्यूम करपाक आनी सुप्रीम कोर्टाक दाखोवपाक की आपूण आपली हियरींग घेत आसा. So today only the application in which we had filed to produce additional document, the Honorable Speaker has been pleased to dismiss it. We also requested the Speaker that, and which we only could request him, that since the matter has been heard and eventually reserved for judgment on 26th of February, we are requesting that please deliver the judgment as early as possible. That is the request we made to the Speaker, to which Speaker told us that
he will convey us the date when the matter judgment will be pronounced. टेंटेटिव्ह केन्ना येवपाक शकता अशें कांय सांगूं ना तेणे. The honorable speaker has not said any specific date. We made a request which we had to make, saying that according to us all the members have incurred disqualification and they are enjoying the power. So therefore as early as possible kindly decide it. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. भारताचे स्वतंत्रतायेचो अमृत महोत्सव आझादी अमृत महोत्सवाचे फाटभुंयेर देशभरांत कार्यावळी सुरू. प्रधानमंत्र्यान साबरमती आश्रमांतल्यान पदयात्रेक बावटो दाखयलो. गोंयांतय कार्यावळी सुरू. सांजे पणजे आझाद मैदानाचेर मुख्यमंत्र्यान कार्यावळीचें लॉन्चिंग केलें. 15 ऑगस्ट 2022 मेरेन 75 सप्तकां देशभर अमृत महोत्सवी कार्यावळी चलतल्यो. आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है. पहला दिन है. इतने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है. ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है. ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है. ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है. देशाचो स्वातंत्र्यताय संग्राम नव्या पिळगेक सारको कळपाची गरज आसा. तरणाट्यांनी ह्या अमृत महोत्सवाच्या कार्यावळीत वांटेकार जावचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. 15 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा देशाक 75 वर्सां पुराय जातली आणि 15 ऑगस्ट 2022 पासून 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पुराय वर्षभर अमृत महोत्सव वर्ष म्हणून मनयले वयतले. पण ताज्याय पयलीं 75 आठवडे म्हणजे आयच्या दिसा 12 मार्च ह्या दिसा जो दांडी मार्च महात्मा गांधीजीच्या हस्ते ज्याची सुरवात जाल्ली तो आयचो दीस आसा. म्हणून आयज आझादी के अमृत महोत्सव एट इंडिया @75 हो आयच्यान सुरवात जाता. आमी आमच्या फुडल्यान बसलेल्या तरणाट्या पिळगेक आमच्या नवीन जनरेशनाक ह्या भारत देशाचो इतिहास समजून सांगपा खातीर आझादी के पर्व हो जो कार्यक्रम आसा माननीय पंतप्रधान मोदीजीन हो हांगासर सुरवात केल्ली आसा. नव भारत निर्माण जावपाक जाय आणि तो नव भारत निर्माण जर जातलो आसत जाल्यार तरणाट्यांनी हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जावपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकी सुदारता. सोमारा सावन तो मंत्रीपदाचो पदभार परत सांबाळटलो. आयतारा आपूण दिल्ली वता म्हूण श्रीपाद भाऊ प्रुडंटा कडेन उलयलो. एक्सिडेंट जायत सावन श्रीपाद भाऊ अंडर ट्रिटमेंट आशिल्लो. दोतोरान भलायकी तपासून तो दिल्ली वचूंक शकता, कामकाज करूंक शकता म्हणून सांगलां म्हणून भाऊ सांगता. पार्लमेंट सेशन चालू आसा सो डॉक्टराची परमिशन आनी फुडले सगळे हें घेवपाक लागून एडवायस घेवपाक लागून आयिल्लो. सो आज चॅकींग जालें काही गुळयो ज्यो आसा त्यो बदलपाचें जें कितें आसा तेंय जालें. सगळें अप टू डेट करून आयतारा दिल्ली पावतलो. भाऊ तुम्ही चार्ज केन्ना घेता परत आयतारा कडेन सोमारा घेतलो. मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराची 110वी जयंती. गोंयच्या सर्वांगीण उदरगतीक दिशा गती दिवपी भाऊक राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपलीं. मिरामार आर्गां ओंपूंक गेल्ले कडेन समाधीक कुलूप आशिल्ल्यान दिगंबर कामत तिश्ठलो. ताणें थंयच सरकाराक उजरायलो. मोगोचो 17 वर्सांचो कार्यकाळ पळोवन लोकांनी मोगोक परत संद दिवची म्हूण सुदीन मागता. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन गोंयच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याक जयंती निमतान आर्गां ओंपली.
दिगंबर समाधीचेर वच जाल्यार थंय मारला कुलूप. पण आज हांव आतां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीक अर्घ ओंपपाक हांगा आयले. आमी हांगा आयले जाल्यार कितें, बांदोडकराच्या समाधीक लॉक मारला आनी कोण ना. हें सरकार करता कितें? ज्या सरकाराक पयल्या मुख्यमंत्र्याची समाधी सारकी निगरां करपाक येना, लोक आज गोंयच्या खंयच्याय नागरिकाक येवन हांगा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीचेर फुलां घालपाची परवानगी आसा. कोणाच्यान आज येवपा जाता, कारण आज ताची जयंती. बांदोडकराचे लाखांनी फॉलोवर्स आसा आनी हांगा आयले जाल्यार हांगा लॉक. हांव आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां आनी ताका विचारलें हांवें कितें केलें. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रोखडोच धाडटा म्हणून, चावी दिवन धाडटा म्हणून. पण ह्या पद्दतीचें अशें हें सरकार चलता. सुदीन देवळीकार आणि मगोच्या फुडाऱ्यांनी भाऊक आर्गां ओंपली. सुदीन म्हणटा लोकांनी मगोची आदली सत्ता आणि बीजेपी काँग्रेसीचे राजकारण पळोवन मगोक परत संद दिवची. गोंयचो युगपुरुश अशे सगळे गोंयकार आज आसून हें एकूच कारण तर 1961 गोंय स्वतंत्र जाले नंतर जी जडणघडण भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या वेळार केली ती कोणूच विसरूंक शकना. म्हाका रिक्वेस्ट मतदारांचे, तुम्ही कंपॅरिजन करा 17 वर्सां राज्य केल्लें भाऊसाहेबाच्या कारकिर्दीत आनी ताईच्या कारकिर्दीत कशें आशिल्लें, त्यानंतर काँग्रेसीन राज्य केल्लें कशें आशिल्लें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष राज्य करता तें कशें आशिल्लें. ही जर तुलना केली जाल्यार नक्कीच आमकां दिसून येतलें की मगो पक्षाची जी राज्य केल्ली जी प्रथा आशिल्ली ती परत एकदां मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा. आपाच्या फुडाऱ्यांनी भाऊक आर्गां ओंपली. हे सरकार सगळं शाळा बंद करपाक फुडें चल्ल्या. त्या वेळार 1961 भाऊसाहेबांचो तो विचार आशिल्लो की प्रत्येक गांवांत शिक्षण पावोवचें. आज आमी सगळे जमल्या ते भाऊसाहेबांचे जे विचार आशिल्ले ते फुडें व्हरपाक. पूण आज खूब राजकारणी ह्या समाधीचेर आयले आनी हार घालून गेले. तर आमी हाचो निशेध करता की हे फक्त वर्सान एकदां हांगा येतात आनी नाटकां करतात भाऊसाहेबाच्या यादीची. आज जे शिक्षणाचे, स्वास्थ्य सेवेचे, रस्ते, उदक, वीज जे मूलभूत गरजो आसा हाजेर जर कोण काम करता तो आसा अरविंद केजरीवाल आनी ताजी आम आदमी पार्टी. आनी आमी गोंयच्या लोकांक प्रतिज्ञा करता की गोंयानूय भाऊसाहेबाची खरी याद दवरपाक आमी तांचें काम फुडें व्हरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पालिका वेंचणुकेचे दीस लागीं पावता तशें उमेदवारांचो प्रचार नेट धरत आसा. उमेदवार आपली प्रचाराची ऑफिसां उक्ती करप, प्रचाराक दारादारांनी भोंवप, मिडिया, सोशल मिडिया अशें करून मतदारां मेरेन पावंक लागल्यात. मुरगांवां सुलक्षा रोहन नायकान वॉर्ड नंबर 25 ऑफिस उक्तें केलें. मतदारांचो खंय तिका रिस्पॉन्स बरो मेळटा. म्हाका आयज हांव यंगस्ट कॅन्डिडेट म्हणून खूब उमेद दिसता की हांव उबें रावलां म्हणून. लोकांचो म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा आनी त्या हितून हांव फुडें सरलेलें आसा. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की यंग टॅलंट जो आसा पळय वो भायर येवपाक जाय आनी चडांत चड लोक अशे एड्युकेटेड लोक आसा जे केपेबल आसा, जे घरान उरल्या तेंच्यांनी भायर सरोन अशें कितें तरी करपाक जाय आनी निवडून येवपाक जाय. आनी लोकांनी ह्या मनशांक जे न्यू कॅन्डिडेट्स आसा तांकां भायर काडपाची आनी निवडून हाडपाची खूब गरज आसा. कित्याक जर आमचे एड्युकेटेड कॅन्डिडेट्स भायर सरले जाल्यार ह्या आमची म्युनिसिपलिटी जी आसा तेजी खूब उदरगत जातली. खंय ना खंय आमची खुबशीं कामां जी आसा ती फाटीं पडलेलीं आसा, जी जाल्लीं ना. खुबशे डॉक्युमेंटेशन्स आसता लोकांचे जे जाल्ले नासता. त्या भायर लोकांक बऱ्योचश्यो स्किम्स आसता जेंच्या बद्दल अवेरनस नासता. सो म्हाका दिसता म्हाका जर लोकांनी निवडून हाडलें जाल्यार हांव ह्यो स्किम्स पळय आसा तेंचे अवेरनस करून दितले लोकांक. लोकांची जी पेंडींग डॉक्युमेंट्स आसात ते करून दिवपाचे हांव फूल ट्राय करतलें. जे आमच्या वॉर्डान इम्प्रूवमेंट जावपाक जाय ते सगळें करतलें. इतलें म्हाका उमेद दिसता हांव करतलें म्हणून. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.